गोवा डेअरीच्या दुधाचेर आतां वाडयतले ₹4, ₹2 दूध उत्पादक शेतकाराक आनी ₹2 गोवा डेअरी। सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिल्या माहिती। 32व्या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचें अधिवेशन 14 आनी 15 मायाक मालवणा। सोमारा मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकीं कार्यावळ पत्रिकेचें केलें उक्तावण। कोंकणीच्या कामाक आसतलो सदांच तेंको म्हूण मुखेलमंत्री उलयला। तुयें इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पांत 2 वर्सां भितर उबारतले विविध प्रकल्प। रोजगार निर्मिती बरोबर पूर्व नियोजीत प्रशिक्षण दिवपाचें करतले वेवस्था। IT मंत्री रोहन खंवटेन केला जाहीर। गोंयच्या अभयारण्यांनी दिसतात ते सगळे वाघ गोंयचेच। वाघ संरक्षण वाठार जावचो, पूण बफर झोनांत सुदारणा करून अभयारण्य वाठारांत रावपी लोकांक दिवपाक जाय थाकाय, म्हण विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो उलयला। मंत्री विश्वजितान नगर नियोजन मंडळाच्या पयल्या बसकेंत घेतल्या म्हत्वाचे निर्णय। 500 चौखण मीटर जमनीचें प्रमाणीकरण करपाक TCO आनी PDA कडेन वचपाची ना गरज, थेट आर्किटेक्टा कडल्यान करपाक मेळटलें हें काम। वेलिंग प्रियोळ कुंकळ्ळी पंचायतीच्या सरपंच पदार रणजीत प्रभुदेसाय हांची बिनविरोध निवड। राज्यांत 4 वर्सांच्या तशेंच 14 वर्सांच्या चलयेचेर जाल्ल्या बलात्कारा विशीं प्रतिमा कुतिन्हून उक्तायलो हुस्को। मुखेलमंत्र्यान कायदो कडक करचो, गुन्यांवकारांक कडक ख्यास्त करची म्हण मागणी। आयुष हॉस्पिटला कडेन संबंदीत आशिल्ल्यांक धारगळे आशिल्लें हॉस्पिटल आनी महाविद्यालय जूनांत सुरू जाल्लें जाय। सगळ्यो मान्यताय मेळटकच बेगीन सुरू करपाचे आसा यत्न म्हण मुखेलमंत्र्याचें सांगणें। उक्त्या बाजारांतल्यान दिसाक 120 मेगावॉट वीज विकत घेवपाक मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांची मान्यताय।